असली फोंडकुलां ही आख्ख्या आवेड्यां जाल्यात. पंचायती आमी सांगलें कितलेंच. पंचायत म्हणटा आमी कन्सर्न ऑथॉरिटी लेटर दिला म्हणल्यार कोण हेजी एक्शन घेयना. स्कुला भुरगीं वयतात आनी हो मेन रोड एक्चुअली खंयच्यान ते सायड एक्सिडंट जालो. बस्यो बिस्यो हे सायडीन वयतात मुखार आनी तें कांय ना. आतां हें फोंडकूल लोकांक पुरयलां. आतां हेजेर कोण एक्शन घेयना. आयज पसून ग्रामसभेक सांगलें ते म्हणटा आमी करतले म्हणल्यार त्या फुडली ग्रामसभेक पडटा. अशें करून लोक कितलो पडलो हांगा एक्सिडंट जाले जायत जाले म्हणल्यार हेजेर ताबडतोबपणे हेजेर कितें करून हें फिलिंग करून बरे भशेन हें लेवल करून घेवचें. थार घालचें अशें म्हणना म्हणल्यार एक फिलिंग तरी पंचायतीन नाल्यार कोणें करून हें घेवचें. आता मेन सध्या इश्यू आसा अवेडे एरिया म्हणजे पोथहोलाचो आनी खूब कडेन रस्ते सोडलेले आसा. तशेंच रोड वायडनिंगा खातीर रोड ओपन केल्ले आसा. पूण मेन आतां खरेखरूच जे पोथहोल्स आसात थंय खंय तरी अपघात घडटात आनी हे खातीर स्थानिकांनी हेजेर चिंत व्यक्त केल्ली आसा. खास करून रातची वेळार तशेंच अवचुनीचे मुखार आसा तो अवेडे स्कूल आसा थंय तरी पेरंट्स भुरग्यांक पावोवपाक येता तेन्ना ते कितको अपघात जातात भुरग्यांक तशेंच पेरंट्सांक. हेजेर जी रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट आसा PWD जे इंटरनल बोर्ड आसा अवेडे एरिये पंचायतीर तर्फे लक्ष दिवपाक गरज आसा. हांव गोमंतक TV खातीर अवेडे केपीच्या क्रिस्तानू